वेलकम बॅक सो मैस्तांग म्हजो प्रणाम. तुम्ही भांगराळे बुद्धिस्ट टेम्पल पळयला आसूंक पुरो, पूण त्याच कॉलनींत तांचे ऑथेंटीक टिबेटन खाण ट्राय केलांगी कोरोना तर ह्या व्हिडिओन तुमकां ते एक्सपिरियन्स करूंक मेळटले. आमच्या कर्नाटकांत ऑथेंटीक टिबेटन स्टायल खाण मेळटा जाल्यार ते हांवें टेस्ट करीचेच न्ही गी. हो अनुभव तुमकां ह्या व्हिडिओन पळोवंक मेळटलो. ह्या चॅनलाक तुम्ही येदोळ सबस्क्रायब करूनात जाल्यार आतांच सबस्क्रायब करा. भितर सरताना आमकां दिसता सोबीत नामद्रोलिंग मॉनेस्ट्री गोल्डन टेम्पल. पवित्र जाग्या भितर वेचे पयले वांनो काडटात. हांगाय तशेंच 3 रुपये दिल्यार काउंटरार आमचे वांनो सेफ उरतात. मेन टेम्पला भितर आमकां 3 व्हडल्यो बुद्धिस्ट मुर्त्यो पळोवंक मेळटात. सेंटरार गौतम बुद्धा, लेफ्ट सायडार गुरु पद्मशांबाबा वा सेकंड बुद्धा म्हणटात आनी रायट सायडीर बुद्धा अमितायास. ही बुद्धिस्ट संत जावन आसात. मोदली मुर्ती 60 फीट लांब आसा आनी बाकीच्यो 2 मुर्त्यो 50 आनी 8 फीट लांब आसा. कर्नाटकांत टिबेटन कॉलनी हे कशें जालें? 1959व्या वर्सा चायनाच्यांनी टिबेटा वयर तांचे आडलीत चलोवंक सुरू केलें. ते दाळा रक्षणे खातीर आनी तांची संस्कृती उरोवचे खातीर थोडो लोक टिबेट तावन भारताक आयलो. त्या दाळा भारत सरकारान हांकां थोड्या जाग्यांनी आसरो दिलो आनी तांतलो हो एक जागो जावन आसा. तांणी हांगा 1963 इसवेंत हे टेम्पल बांदलें. हांगा आतां 1000 मंक्स अँड नन्स वस्ती करतात, मागतात आनी शिकतात. हे एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन जालां. हांगा येताना टिबेटाक आयलं बरीच जाता. ह्या वाठारांत ल्हान ल्हान टेम्पल्स वा चॅपल्स भशेन मागण्याचे जायते जागे आसात. हांगासो आवाज, पोरमोळ आनी हावो एक पुटी म्हणी तुमी अनुभव करीजेस. तांचे इस्कोला भायर एक दृश्य पळोवंक मेळ्ळें. टिचरान भुरग्यांचे वस्तूर सोमा करचे. हांवें एका यूट्यूब ब्लॉगान पळयल्लें की हांगा तांच्या कॉलनींत एक कॅफे आसा आनी हांव चिंता कित्त कॅफे थंय तुप्पा नूडल्स आनी मोमो खावंक आमी येता. म्हज्या टिमान म्हाका सांगलां की ते एक मोमो आनी एकाचे किसड जाल्यार मोमोज, ते मोमोज न्ही मोमो. आमी पुरा मोमोज मोमोज म्हणटात ते न्ही. सो म्हज्या टिमान म्हाका सांगलां हांवें मोमोज म्हणा जेवण एक केल्यार एकाचे किसड. तुमकां पावस करून हांगाचे मेन्यू आनी रेट्स चॅक करीत. आमचे तुप्पा नूडल्स आयले. हे बेसिकली सुपी नूडल्स येते म्हणे. तातूंत सुपी आसा, नूडल्सय आसा. फस्ट सूप पळया. माइल्ड बट जाल्यार उडून खावंक बरें जाता. वेरी माइल्ड टेस्ट. ठीक ना म्हाका बरें जाता. नेक्स्ट डीश आयला गोबी मंचुरी. येदोळ आमी केदाळे गोबी मंचुरी म्हणटा रेड इल्लें तशें दिसता. हे इल्लें डिफरंट दिसता. सो टिबेटन स्टायल गोबी मंचुरी कशें आसा हाची टेस्ट इल्ली डिफरंट आसा. आमी युजली आमच्या गोबी मंचुरीच्याक बट वेरी नायस. म्हाका लायक जालें. म्हाका गोबी ना जाल्यार लायक, तें कशें केल्यार लायक, बट हें बरें. हांगा आयल्यार तुमी एक डीश ट्राय करीत. आमी ऑर्डर केले मोमोज आयले. मोमोज न्ही, मोमोज म्हणना ते एक हाडल्यार एकाच्या किसड हाडल्यार ते मोमोत म्हणचे. सो आमचे मोमो आयले. आमच्या प्लेटींत आसा 8 मोमो. हांगा पुरें म्हळ्यार बॅलन्स चप्पे चप्पे आसा. चड स्पायस आनी परत यूज करनात आनी हेल्था प्रकार हें बरें एक्चुली. सो या डायट फूड बरी. मसाला चड ना बट इट्स नायस टेस्टी. टिबेटन फूड, कॉलनी आनी टेम्पल एक्सप्लोर करून जालें. आतां हॉटेलाक वचून पनीर गोळी सोडा ट्राय करचे टायम. गोळी सोडाची फुल स्टोरी जाय तर तुमी पयलींचे व्हिडिओज पळोवचे पडटले. पनीर सोडा हांवें चिंतलें हे मिल्क पनीर गोळी सोडा म्हूण, पूण हे रोज वॉटर बरी टेस्ट येता. मागीर कळलें हे पनीर म्हणल्यार रोजाचें वॉटर. रोज वॉटर गोळी सोडा. सांजेर कूर्गाच्या उडपी रेस्टॉरंटांत उन्हून दाल रायस जेवल्या उपरांत आमी आतां बस बोर्ड करूंक म्हणून KSRTC बस स्टेशनाक आयल्या आनी तें थंय आसा.
बट थंय आमी न्हय ती बसता थंय रावनात की सो आमकां हायवेर तर रावाजे म्हूण सांगला आनी हांगा बस स्टॉप ना बसोंक ऑटो ड्रायव्हर्सांची बसचो जागो आसा थंय बागापुरा तांदून बसता इल्ल्या वेळान आमचे बस येता कुशाल नगराच्या ट्रिपा उपरांत मंगळुराक येवन मस्त खुशी जावन आसा तुमी दिवच्या मोगाक आमी आभारी जावन आसा मुखल्या व्हिडिओन मेळया देव बरें करूं Perita lobo mugina